कारण भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा म्हणूनच आमकां आयज हे आमकां जे एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो आसा तो 2003 आमच्या सरकारान दिल्लो आसा। तेजे नंतर आमची ज्यो स्किमी आयज आमी 23 सादारणशे ट्रायबल डिपार्टमेंटान स्किमी घेता त्योय भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतना 2012 सालाक जेन्ना आमचे आयचे सभापती आनी त्या वेळचे आमचे मिनिस्टर ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले रमेश तवडकरजी हेणे आमकां त्यो त्या वेळाचेर घालून दिल्ल्यो। आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन आयज ट्रायबल मिनिस्ट्री आसा आमची गोंयची, तोय आमकां आमचे फॉरेस्ट ट्रॅक एक्ट म्हणात किंवा बाकीच्यो एकलव्य स्कीम आसात, बाकीच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो स्कीम आसात म्हणजे हो जो समाज आसा फाटीं उरचो न्ही, तांकां अपलिफ्टमेंट मेळचो म्हणून प्रत्येक जाण प्रत्येक हातूंतल्यान तो वयर काडपाचो प्रयत्न करता। दुसरे आमी सदांच म्हणटात की आमचे एक स्लोगन आसा मोदी की गॅरंटी ते जातले म्हणून। आमकां आमच्या प्रायम मिनिस्टराचेर पूर्ण विश्वास आसा, हे जे कितें आमकां सांगलें आसा ते 100% जातले आणि गोंयान भितर आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांचेर पूर्ण विश्वास आसा। डेफिनेटली आमी हॅप्पी आसा आणि आमी फुल कॉन्फिडन्स आसा की येणाऱ्या काळात ते आमकां मेळटले म्हणून। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हणटा शहा कडेन जाल्ल्या बसकेत 2027 पयल्या आरक्षण लागू करपाचे उतर मेळ्ळा। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन उतराचेर सातीस्वेत आणि ताणी एक बरी एक एक्सेप्ट केले, एक म्हणजे चूक एक्सेप्ट केली ते अशी की खरोखरच इतकी वर्सां उरपाक जायनासलें, परंतु इतकी वर्सां उरले कळ्ळें आणि आमचेर जो अन्याय जालो हे ताणें मान्य केलें। होम मिनिस्टराक म्हळ्यार ताका आमी हॅप्पी आसा म्हणजे कितें आसा, जे तरेन ताणें हें दिल्लें शब्द दिल्लो उतर दिल्लें कळ्ळें न्ही, पाळ्ळें, तेंच जर जशें मुख्यमंत्र्यान पाळ्ळा तेंच जर आमच्या होम मिनिस्टरान जर पाळ्ळें तर दुदान साखर पडल्या सारकी जाली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।